कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयची आमची कार्यावळ सुरू करच्या पयलीं तुमकां सगल्यांक कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीझन म्हूण हांव उर्बे बोरीत तुमकां सगल्यांक विश करता. आनी आयची मुलाखत जी करूंक तुमच्या मेरेन आयिल्ले आसता, तुमचे भेटेक आयिल्ले आसता, तांची नांवां सांगून दिता. इश्टानो, आयज आमचे बरोबर आसा दोग मालगोडे कलाकार जाणी कोंकणी पालकार कोंकणी माचयेर भरपूर योगदान दिल्लें आसा. तांच्या मधुर ताळ्यान गायनां करून, गितां करून, कांतारां म्हणून तुमकां ते उर्बे बोरीत उर्बा हाडटा आनी व्हडा उमेदीन तुमी ताका मानूनय घेतलेले आसता. तांचे लिरिक्स आयकतूच आंगार कांटो फुलता. दुसरे कोणूच न्हय पूण आमचो चोडा मोगाचो बाब झेवियर गोम्स आनी ताच्या सांगाताक आसा आनीक एक खोडेगात कलाकार खांबो कोंकणी पालकाचो बाब आनिसेत लॉरेन्सो. येवकार तुका आमचे कार्यावळी. कशे आसात? एकदम बरे. क्रिसमस कसो जालो? एकदम बेस्ट. सो आतां नव्या वर्साक आनी जायते न्यू रेजोल्यूशन येवचे आसा. न्यूज करपाचें आसा. ऑलरायट, ओके. फिट आनी फायन आसा म्हणटकूच सुरवात करुया. शुअर. कोंकणी पालकार तुमी भरपूर योगदान दिल्लें आसा जाल्यार हाचे जे कितें अनुभवलां कोंकणी पालकार तुवें नाचून इतलीं वर्सां ताचे विशीं थोडें कितें आमच्या ऑडियन्साक सांगशी. सुरवात झेवियर बाब. आमी जायतीं कांतारां म्हणटा. सो इम्पॉर्टंट कितें आमकां आमी कांतारां काडटा आसतना बरींच म्हणून काडटा पूण जेन्ना लोकांक ती बरी दिसता, लोकांक आयकूंक बरी दिसता, लोकांक कितें मिनींग आसता त्या कांतारांक तें इम्पॉर्टंट. आमकांच बरें दिसल्यार जायना. सो लोकांकूय बरें दिसूंक जाय तें इम्पॉर्टंट. आनी आयज पळय आमी पालकार आहा फकत लोकांक लागून. करेक्ट. आनी सेत बाब तुवें कितें अनुभवलां? सारकें. कित्याक एक तियात्रीस्ट जातलो जाल्यार बरीं बरीं कांतारां म्हणची पडटा आनी तीं कांतारां तुजीं तर बरीं जायत जाल्यार ऑडियन्स तुका मानून घेता. करेक्ट. ऑडियन्स तुज्या कांतार मानून घेयना तूं कितलींय कांतारां म्हण फुड्यान तूं चलना. करेक्ट. जायते आतां न्यू न्यू सिंगरी येयलेले आसा आनी येता लोकांनी तांकां मानून घेवपाक जाय. कित्याक आमचो टायम जायते सिंगर आहा सदांच तोहेच उच्चे ना. दुसरे स्टेजीर येवंक जाय. आनी हांव सदां म्हाज्या म्युजिकल शोन बा नव्या नव्या भुरग्यांक चान्स दिताच. कित्याक पयलो पळयता सिंगिंगाक चलतलो जाल्यार तेन्ना हाडटा ना जाल्यार ना. मातशें लोकांनूय मानून घेवचें पडटा. करेक्ट. कित्याक हाडटा पळय ताका नांवूय आसता सो तें राखपा जाय मेन. ऑलरायट. झेवियर बाब सोरड प्रश्न विचारता तुका हांव. जेन्ना तुका पालकार येता तेन्ना तुका एक बीट हो घेवन येता जावं हो नाचोन जाल्यार तुजें खाशेलेपण कितें, तुजी आयडेंटिटी कशी जावं झेवियर येतात म्हणटा आमकां कळटा. सो तो बीट तुज्या आंगान कशें कितें? जायते जाण म्हणटात तूं येवच्या आदी आमकां तूं बँड वाजता आसतना गमता. सो हें एक म्हाका व्हडपण. लोकांक म्हजी तर पयलींच आयडेंटिफिकेशन कळता कितें करतलो म्हणून हो येतलो पळय तो तें म्हाका एक व्हडलें व्हडपण. कित्याक हांव कांय सांगना भितर सान आतां हांव झेवियर येता कांतार म्हणून पूण जायते जाण म्हणटात म्हाका तूं येवच्या आदी आमकां म्हणजे बँडान वाजयलें अमकें कळटा तूं झेवियर येता म्हणून. सो होच तो मोग लोकांचो. आतां हाचेरूच हांव प्रश्न विचारता तुका. तूं पयलो ड्रामर आसलो. होय. ओके. सो हाचेर तो ड्रामर कसो जालो? हो मातसो प्रश्न बरो चाललो ते म्हागडे आनी हांवें मातशें एक दोन इंटरव्यूक सांगला आसतलो पूण सांगल्यार बरें. जेन्ना हांव कुयट गेलो पयलो हांव बॉम्बे म्हणटा त्यात नासतालो ते मागीर सांगता तुका कोणाचें आनी कितें तें. सो थिंगा कुयट जायते तियात्र जाताले. आमी प्रॅक्टिसीक गेले. तेन्ना हांव ड्राम वाजिना. म्हज्या लागीं ड्राम सेट ना. कितें करतालो आंडयो एक कितें लातां बडी घेवन तें वाजतालो. सो पूण हेचेर आहलो हांव प्रॅक्टीस म्हणून थिंगा आमी प्रॅक्टीस करता आसतना ते ड्रामर मातसो ते म्हाका तें बीट लायक ना जालें. हांवें सांगलें ताका हें कर हें जाय बीट म्हणून म्हाका होपोंक लागलो. आतां कित्याक कुयटूय हांवें नवोच आनी तेन्ना भुरगो हांव से अबावट भुरगो म्हणून कुयट गेल्लो अबावट 18-19 इयर्स जाता. सो तो म्हाका म्हणून आलो उगीच रावलो. हांवें म्हणलें ना म्हणलें बीट म्हणलें म्हाका कम्फर्टेबल ना. म्हज्यान म्हणूं येता पूण हांव कम्फर्टेबल ना. तुमी म्हणाले हे ने येतात पळय ते भुरगे म्हणाले हेच सांगतात म्हणाले वाजोवन दाखोवंक कळटा म्हणाल वाजयल्यारूच कळटा म्हणालो. आनी कुयट कितें आसतालें जेन्ना एक फॅमिली कोणी तियात्रीस आहा तेजे बरोबर तेजी आख्खी फॅमिलीच येताली. फॅमिलीच म्हणजे दोग तीग जाणां पूण येतालीं तेजे बरोबरी जस्ट लायक तेका एक उर्बाक ही. सो थिंगा जायतो लोक आहलो त्या दिसा प्रॅक्टिसीक घे आतां. तेणें
मागीर हांव उगी रावलो मागीर आनीक पाटी तेणें पत्तें वाजलें हांवें म्हणलें पळय म्हणलें प्लीज म्हणलें मातशें हें कर जाता जाल्यार ते बीट म्हणलें तेणें काडलें आनी ड्रामाच्यो बडयो उडयल्यो ओके ओके सगळ्या जेवचेर आनी हांव म्हजो पयलोच तियात्र तो क्वीट म्हाका मातशी लॉस कशी जाली सो म्हजो तो रूममेट आसलो तोय आसलो तियात्राक आमी बराबरीन धुवो म्हणटाले मार्कूस म्हणून हो मार्कूस न्हू दुसरो मार्कूस सो म्हाका म्हणाल झेवियर वाज रे म्हणाल कितें वाज हांवें म्हणलें ड्रामाचेर केन्ना बसोंक ना बडयो पेटीचेर हें केलें आमच्या घरांत आमी बिश्टी कितें आंडयो वाजयले ते वाज हें करून म्हाका मातशी लॉस कशी जाली हांवें म्हणलें बरें म्हणलें देवा तुमकां म्हणलें घेतल्यो बडयो हातीन आनी तेंचो पळय ग्रुपाचो लिडर पळय आसलो न्हू तो सॅक्सोफोन वाजपी तो म्हाका म्हणालो वाज म्हणालो जाता ते हें वाज म्हणालो तुका पळय जाय तें जाणा हांवें म्हणलें हांव ड्रामा नो पूण म्हणलें म्हज्या तोंडान सांगूं येता की हे बीट जाय बी वाज म्हणालो सो तेणी स्टार्ट केलें बँड स्टार्ट केलें हांवें तें बीट वाजलें हय हांवें तें बीट वाजलें आनीक एक वेर्सूच एक वेर्सो एक कोरस तेणी हें म्हणलें आनी कांतार म्हणलें हांवें कांतार म्हणटा आनी आतां वाजता हांव ओके म्हणटा आसतना वाजता सो तें बेश्टेच वाजलें जायना न्हू म्हणटा आसतना वाजता एक वेर्सो कोरस म्हणलें आनी म्हणलें हें जाय म्हणलें म्हाका आनी ताका मागीर कितें सांगलें ताणें थंय रागान सांगना बरें मोगान सांगलें तुका तर हे बीट जायना न्हू वाजोवंक तूं वाजता पळय तेजेर हांव कांतार म्हणटा ओके तो म्हाका पळोवंक उरलो मागीर पळोवंक उरलो आनी मागीर आनी तो सदांच किसमूसां करतालो नुस्तें सदांच सांगताले ते म्हणजे दुसरे आहा पळय ते म्हणजे लोकांक आपणाक जाय ते हें न्हू सो खंयचोय ड्रामा जावं खंयचेंय बँड जावं एक सिंगराक जाय पळय तें वाजोवंक जाय तूं कम्फर्टेबल आसूंक जाय जरी तर हांव कम्फर्टेबल ना जाल्यार हांव हें कांतार म्हणटलो सो हें करून करून ताका तेणी एक तेजे एका म्हयन्या भितर तेजें कितें जालें म्हणून कोणान ताका तेणी काडलो बँडासलो काडलो आनी मागीर हांव रावता थिंगा ते एक दिसता त्या ग्रुपाचो ते दोग भुरगे येयले म्हाका म्हणाले झेवियर म्हणाले हें कर आमी आमचो म्हणाले ग्रूप आहा सो आमकां म्हणाले एक ड्रामा जाव हांवें हय हांवें म्हणलें हा न्हू तो ड्रामा ना म्हणालो मातशें प्रॉब्लेम करता सदां आमकां आनी हांवें म्हणलें पळय एक उगडास धरात ते दीस पळय कितें हांवें वाजलां तुमी सजवं नाकात म्हणलें हांव ड्रामर म्हणून ना सांगलें तांणे स्ट्रेट फॉवर्ड सांगलें सो आनी म्हणलें म्हज्या लागीं ड्राम सेट ना आनी ते म्हाका म्हणाले पळय तूं म्हणालो आपसे हें जायना काय आमी म्हणाले तुका दाखयता की आतां म्हणाले आमकां 1.5 म्हयनो आहा 1.5-2 म्हयने कितें एक आहा कितें आहा एक म्हणालो आमकां 31 डिसेंबराचो शो येयला सो आमी म्हणालो सडन टायमिंगा भितर नंबर वाजोवंक जाय आतां म्हजेर आनीक प्रेशर येयलो मागीर हांवें म्हणलें हांव फाल्यां परवां सांगता तुमकां हय कांय ना सुसेगाद म्हणालो काय टायम म्हणून आमी रावताले ती एक आमी रावताले ते बॅचलर रावताले ती एक आंटी आसली ती म्हाका म्हणून आमकां आमी 6-7 जाण रावताले क्वीट हेच एक म्हाका म्हणाले झेवियर म्हणाले तुका ड्रामाचें घेवपाची खुशी आहा घे तूं आमी तुका सपोर्ट करता कित्याक म्हज्या लागीं कोण नासलें ड्राम सेट घेवंक तेन्ना म्हजी सॅलरी आनी तें ड्राम सेट म्हज्या लागीं जायनासलें सो तेणी म्हाका पयशे दिले आनी हाका 2-3 दिसांनी पयलीं आमी ड्राम सेट हाडलें पयलेंच ड्राम सेट म्हजें पल ड्राम सेट हाडलें आनी स्टार्ट केलें आमी प्रॅक्टीस म्हयनोभर आमी म्हणजे एक म्हयनो डेली प्रॅक्टीस करता आतां कितले नंबर जाय आमकां समज एक 20 नंबर जाय 30 नंबर ते आमी प्रॅक्टीस केली तेच नंबर ते मोदें व्हडलें हे रोल बील ते म्हज्या लागीं जायना जालें म्हणजे जायना जालें म्हणजे हांव मारूंक वचोंक ना ते आनी म्हणलें सो हें करून हांव उणें म्हाका दिसता क्वीट एटलीस्ट एक 17-18 इयर्स वाजयलें मागीर ओके सो मागीर सारको ड्रामर जालो सारको ड्रामर ओके आतां आमी मातशें वखदान तुज्या तियात्राची करियरार येवची पूण ताच्या पयलीं आनी सेत बाबा तुका विचारूंक सोदता जेन्ना तूं कांतारा म्हणटा तेन्ना यू नो ते जायते फावटी म्हणटा तुका आल्फ्रेड रोज पयलो अनाउन्समेंट मारता आल्फ्रेड रोजा भाशेन कांतारा म्हणटा पूण तेच भाशेन ते पद्दतीन ते तूं गायता जावं ओडून वता ही रूच तुका कशी लागली जावं कांताराची जावं कोहे भाशेन यू नो एक सक्सेसफूल सिंगर जाता जाल्यार जायते कितें वयता आनी तुज्या आंगान तें सोगलें आहा तुका खबर आसतली जावं तूं खूंय कॉन्टेस्टाक वयता जज आसता तुका खबर आसा जाल्यार तुजें ट्रेनींग कशें पयली सुवातेर कॅन्डिडा बाय हांव दोनूय देवाक अर्गां दिता आनी दिवन वाचता ही म्हाका काला दिली म्हूण आनी हे भाशेन म्हाका कांतारां करूंक हाड तूं तुमच्या मुखार म्हाका एक संदी मेवली आयज इंटरव्यू घेवपाक म्हाजो पाय तियात्रीस्ट रायटर डायरेक्टर
सिंगींग बरोवपी कांतारां कंपोज करून जायत्या भुरग्यांक दितालो आनी म्हाका दिसता ती आड पांयची म्हाका येयली आनी म्हाजो पांय सदांच सपोर्टर म्हाजो कांतारां करता आसतना जावं म्हाजी माय म्हाजी घरकान म्हाका सदांच सपोर्ट करता. पयलो हांव फुटबॉलर एक हिस्ट्री आता फुटबॉलर फुटबॉल खेळतालो. तूं जाणा ब्राह्मण सांगोळकार गोलकीपर आमचो गोंयचो तो म्हाका आपले टिमीक खेळोंक करतालो आनी त्या टायमाक हांव अपकमींग प्लेयर कसो सारको कितें पूण म्हाजी नी इंजरी जाली आनी ऑपरेशन केलें थंय हांव फेल गेलो. मागीर हांव बरो रडला इस्पितलान आनी दोनी आसले म्हाका सिंगींग आनी फुटबॉल एथलेटिक्स जायते स्पोर्ट्सान आसले प्रायज आहा म्हाका कडेन अजून आहा खरो म्हणटकच हांवें तें चिंतलें हें चलचें ना म्हणलें आतां म्हाका म्हणलें तियात्रांनी भितर सरचो पडटलो म्हणजे इस्कॉलान हांव प्रायज घेतालो आनी खंय सुरवात जाली हांव म्हणलें तियात्राच कॉमर्स करुया आतां कित्याक फुटबॉलाक आनीक जावना ऑपरेशन केलें म्हाजी दिमयेचें आनी मागीर ही सुरवात स्टार्ट केली हांवें आनी तेन्ना कितें ल्हानपणासान हांव पांयचे पयशे घेतालो थोडे आनी अल्फ्रेडोजाच्यो रिफ्लेटी मेळटाली कांतारांचे धाकटे बूक येताले ते घेवप धाकटी सीडी घेवप घालप आनी तेजी कांतारां बाय हार्ट करप आनी तेज्या बरो हांवें तीच कांतारां म्हणटालो. म्हाका एक इस्कॉलांत हांवें कांतार केलेलें स्टार्टिंगूच अल्फ्रेडोजाचें कांतात तें संवसारान बरें कोतलो कोणाक नाका उगडा आसा आनी म्हाका त्या इस्कॉलान प्रायज मेळलो फर्स्ट प्रायज म्हाका ती उमेद येयली कळ्ळें न्हू आनी हांवें मागीर तितून काम चालू दवरलें. पांय म्हणूंक लागलो म्हाका बाबा तूं कॉम्पिटिशनाक वयताय पूण प्रॅक्टीस कोन्नाय तूं घरा खंय प्रायज घेताय तूं आनी ते करता तें म्हणटा आनी खरें म्हणल्यार आयज पासून सांगता तुका हांव थोडो टायम आसता तियात्रांचो कांतार रेडी आसना म्हाजी कांतार रेडी करता जेन्ना तुज्या आंगान इतली भिरांत आसतकच तुवें मातशें पोड्ड्याक तेंगचो पडटा कळ्ळें न्हू पूण देवाचेर पातयेवन सगळें आयज पासून बरें जाता. कितलो टायम लागता तुमकां एक कांतार घडपाक? आतां तो सांगो की हांव सांगो? दोगूय सांगा पयलो तूं सांग. जालें कितें तुका हांव सारकें सांगता कॅन्डिडेट हांव कामाक वचपी मनीस जेन्ना हांव कांतार करूंक बसलो एक वेस कोरस पयलो म्हाज्या तोंडान हाडटालोच येता वयता आसतना खंय तर वेस कोरस जालो पूण दुसरो वेर्स आनी तिसरो तो केन्ना जातलो तो देव जाणा आनी हांव जाणा टायम लागतालो. फाटीं एक हांवें कांतार केलें आतां मिनीन दे बांद्राक तियात्रान म्हणटा हांव आनी ते अमेरिकेक गेलोलो गेल्या ऑक्टोबरान हांव आनी म्हाजी मिसीस भोंवपाक गेलेलीं तेन्ना थंयसर सान हांवें म्हाका दिसता झेवेराक लागून हांवें कांतार म्हणून दाखयला न्ही झेवेर रेस करस जाला उरलेलें मागीर पळयता म्हणटकच ते हांवें थंय कांतार स्टार्ट केलें दोगां तेका फ्रेंडांक दाखयलें हांवें बरें येयलां मागलें आनी म्हाजें पयलें कांतार करता न्ही एक पावट फुडें कितें आहा तें कांय कळना घरा येयलो तरी जावंक ना तें एक वरस जालें आतां दुसरें कांतार रेडी जालें म्हणजे तेंच कांतार आतां मिनीनाक हांव म्हणटा मिनीन दे बांदाराक हे भाशेन एक पावट तुजेर पेस पडटा न्हू तेन्ना तें पूण कितें दिसता जावं चड टायम गेले कांतार बरें जाता काय एका शॉर्ट स्पॅना भितर बरें जाता? ना तूं करता तेजेर आहा तें एक पावट तुज्या मनान येता पळय तें तुवें बरोवन काडलें जाल्यार तें उरलें चुकलें जाल्यार गेलें न्ही. तुजी कितें पद्दत बरोवपाची? पळय जेन्ना हांव एक कांतार कंपोजींग करूंक बसत जाल्यार पयलीं हांव चिंता स्टार्ट कितें पळय तें आनी एंड कितें पळय तें मदलें हांव चिंतिना मदलें म्हणटा ऑटोमॅटीक तेजी स्टोरी येता. बरें आतां कांतार कितें आहा कांतार काडूंक म्हणजे तुज्यान देवरांनी कांतार काडी येता एक दिसांनी कांतार काडी येता इट इज डिपेंड की हें येता पळय तें. जेन्ना हांव एक पाटी कांतार काडूंक बसता तेन्ना एक वेर्स एक कोरस बरयलो मागीर तें कितें जाता जाणा एक पाटी म्हाका जाय ती उतरां मेळना बंद करता आनी मागीर नेक्स्ट डे बसता नेक्स्ट डे तुका आनीक आयडिया येता कांताराचें हें आतां कितले फास्ट आनी कितले म्हणूंक जायना पूण म्हज्यान एका दिसान येवन कंप्लीट करूं येता कांतार पूण जायना म्हणजे म्हाका जाय तें हें जायना तें एक केलें कितें बरयलें फाटाफाट कितें केलें तें जायना. सो जेन्ना तूं बरो टायम घेतले बरो टायम मेळटा तुका हें करून बऱ्या भशेन सुशेगाद करपाचें आनी कांतार हें फास्ट बरयलें ती म्हजी संवय न्हू म्हजी संवय सुशेगाद बरयपाची पूण बरें दिवपाचें पूण जेन्ना हांव सॅटिस्फाय जाता तेन्ना हांव कांतार स्टेजीर म्हणटा आनी एक पाटी स्टेजीचेर हांवें कांतार म्हणलें
हांव केन्नाच चेंज करना Correct. मोदे Alright. Okay. केन्नाच चेंज करना Alright. Okay. आणि सर बाब तुम्ही जाणात कांतारा म्हणटात एका सिंगराक वयर सोदतलो जाल्यार भरपूर त्रास लागता जाल्यार क्रिटिसिजम तुवें कितले फेस केलेले जायते केल्या पण चडशे म्हाका तितलें लागोंक ना पण म्हाजी एक दुसऱ्याक लेगून हांव सांगता जायती पावट कोणूय कितें उलो तूं फुडें वचत राव करेक्ट जायते जाणांक आहा हांव म्हणना सगळेच म्हाका लायक कोत्ता म्हण सिंगींग सायडीक थोडे म्हाजेर आत्ते पत्ते उलयतलेच हांव घेवन बसना तें करेक्ट रायट एक होती रोडान वयता तेज्या फाटीन सुणी लागता बुंग 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 करून तो होती शेंपडी हालयता आनी दोनीय कान हालयत तो समज सांताक्रूजान पणजे पावलो सांताक्रूज सुणी लागलेली हाटीक बुंगोंक न्हू ती थंय उरता हे भाशेन चिंतूंक जाय आनी तुवें फुडें सरूंक जाय तुज्या लायफान समलें न्हू म्हाजे जायते आतांय लेगून जायते कॉमेंट्स रॉंग मारता पूण हांव केअर करिना कळ्ळें तुका न्हू करेक्ट बिकॉज क्रिटिसिजम आसपाक जाय सो आमकां प्लस पॉयंट मेळटा रायट सारकें तुजें आनी सेकंडली कितें आहा कांतारा पळय आहा न्हू कांतारा सब्जेक्ट इज अ इम्पॉर्टंट थिंग Correct. ओके मागीर तो लोक कसो मानून घेतलो आनी कितें घेतलो तें लोकांचेर आहा तें आमी म्हणूंक जायना की आमीच बरे सिंगर आमी आमच्यानी हेच करूंक जायना पूण एक म्हाका जायते फाटी हें दिसता की क्रिटिसिजम म्हणटा पळय तो आसोंकूच जाय ना तूं कितें सोचता तें तुज्या जिवाक आवडलो येस करेक्ट तें ना क्रिटिसिजम म्हणटा तो हांसोंकूच जाय कित्याक ना तेन्ना आसता तेन्ना एक तुका एक कॉम्पिटिशन अरे तेणें हें म्हणलें एक उतर हें सारकें ना तुजें हां सारकें तो एक दीस कितें जालें एक धाकटो इन्सिडेंट सांगता तुका हांव काल एकेडमींत तियात्र आहलो टोनी डायसाचो आनी ताका एक कांतार म्हणटालो दा विन्सी कोट तेन्ना पिक्चर पळयलें न्हू तेजें नांव एक कांतार म्हणटालो आनी कांतार सारकें बेस्ट म्हणजे बेस्ट म्हणून लोकांनी म्हटलां बेस्ट आनी सदांच त्या डिसेंट कांताराक ते रिपीट येतालो हांव सदांच बरो सो आतां मानस 22 शो कितें जाल्ले 21 or 22 शो कितें जाल्ले आनी काल एकेडमीन तो आतां 21 or 22 शो सो कांतार म्हणलें बरें जालें सगळें जालें आनी तियात्र कांतार करून फाटल्यान हें आहलें कार आहली थिंगा येयलो आनी आतां बसोंक वयता म्हाका एकलो मनीस येयलो म्हाका म्हणलो झेवियर म्हणलो कांतार तुजें एकदम बेस्ट पूण एक कांतारान म्हणलो तुजी मिस्टेक आहा आवय 21, 22 प्रमाणे कांतार म्हटलें ना आजुनूय एक मिस्टेक आहा उतर म्हणाल तुजें सारकें ना म्हणाल तें म्हणाल तुवें हें घालूंक जाय हांव चिंतूंक पडलो हांवें म्हणलें कितें तें सांग म्हणलें म्हाका ना राग येवचो ना न्हू तुका ना राग येवचो ना म्हणलें सांग म्हणलें म्हाका कितें पळय तें पळय म्हणाल आमच्या धर्मान काणी ना म्हणालो आमच्या धर्मान पळय कितें घोडटा तें गोल्डी कळ्ळें करेक्ट हय सो हांव थिंगा एक उतर म्हणटालो ही धर्माची काणी हें म्हणटालो सो आयकलें आनी ओके हांव म्हणलें पळयता म्हणलें आतां वाटेक वयता आसतना हांव चिंता ह्या मनशान सांगलां तें सारकें आनी ते कडेन जालें तूं खुंयचो तो म्हणालो आपूण रायपुंचो टोनी दे रिबंदराक आपूण वखता आमचो शेजारी आनी तें म्हण सांगलो वयता आसतना आतां हांव चिंता हें मनशान इतलें हांवें कांतार म्हणलें म्हाका म्हणलें आमच्या त्याच्यान कोणेंच म्हणलें नोट करूंक ना आनी कोणें सांगूंकय ना सारकें म्हणलें आमच्या धर्मान केन्ना काणी ना कितें घडलां पळय तें घडणी आमच्या धर्माची ही घडणी बरें म्हणलें नेक्स्ट डे हांवें टोनीक फोन मारलो टोनी म्हणलें तूं अमक्या मनशाक वखताय तो म्हणलो वय म्हणलो आमच्या थिंगा लागींच रावता हांवें म्हणलें प्लीज म्हणलें हांव फाल्यां सगळ्यांक तुज्या फुड्यान येता मातसो म्हणलें म्हाका त्या मनशाक मेळूंक जाय बरें म्हणलो गेलो हांव सकाळीं गेलो मेवलो टोनी कितें जालां रे काय म्हणलो हांवें म्हणलें ना रे म्हणलें इतल्या पाती म्हणलें कांतार म्हणलें तेणें म्हणलें एकाच उतराचें म्हणलें म्हाका सांगलें ही सारकें उतर न्हू तुजें तुवें हें म्हणूंक जाय आमच्या धर्माची काणी केन्ना आसना धर्माची घडणी आसता हय सो त्या मनशाक मेवलो मेवलो म्हणालो तो म्हाका पूण सारको हो जाला कितें जालें झेवियर बाब कितें जालें हांवें काय ना रे म्हणलें हांव म्हणलें फकत तुका थँक्यू म्हणूंक येयलां ओके सो यू एक्सेप्टेड दॅट क्रिटिसिजम 100% रायट ओके आता फुडें मुलाखत घेतले म्हणल्यार तुमची प्रोफायल हांवें पळयल्या बरी व्हडली आहा हय सो ती आयज काबार जावची ना ती काबार जावपाची ना आनी कॅन्डिडेट न्हू हांव सारकें सांगता तुका
अल्फ्रेडो जायचें कॉम्पिटिशन जालें पयलीं गोंयांत दोनी पावट हांवें फर्स्ट प्रायज घेतलें ओके एकदम पणजे आनी एकदम आणि मारगांव प्रायजांचे लिस्ट बरें व्हडलें आहा लिस्ट बरें व्हडलें आहा दोगांयचें व्हडलें आहा होय. सांगपाक आनी ना, नाका ना. जेबे बाब तुज्या तोंडांतल्यान कांताराची चार आवडी कांतारां आतां खरें सांगतलो म्हणल्यार कांतारां इतलीं आहा Correct. आतां खंयचे बाय हार्ट नाच म्हणटा खंयच्या मदें एक म्हणटा हांव पन्नेच म्हणटा ओके नो प्रॉब्लेम आयज काल हें घडटा पळय तें आमच्या शेजाऱ्या मदें ओके मनीस मनशाचो दुस्मान जाला ह्या संवसारान हें अशें घडोवंक सांगात आजचें कितें कारण आदी शेजारी सोयरी मोगान भोंवत एकामेकाच्या दारान आतां दुडू जावन दुस्मान काय वाडल्या एकामेकाच्या घरान हांव वयसलोलो तुका नाका तूं वयसलोलो म्हाका नाका असली दुस्मान काय घेवन मनशा सांग कित्याक चलोंक जाय तुका एक शेजारी घर बांदता तर दुसऱ्या शेजाऱ्याच्यान पयनो जो ताका संवसारांतलें कांय व्हरोंक मेवचें ना मोतो घोस तुका ओ म्हाका रायट एकदम दोगांयचे कंपोजिशनच ते भजन आसता आनी मध्ये तुवें ड्रामाचो बिटूय बिटूय मारलो ऑलरायट ओके विदाउट टायमींग म्हाका म्हणूंक जायना ऑलरायट ओके आनी टायम वेस्ट करनासतना Sure. आमचो एक रॅपीड फायर रावंड आसा सगळे तुमी आन्सर्स बरे सांगल्या सो रॅपीड फायर खंय शेवता ते लोकांक गमोंक जाय आयज तयार आसा जाता पयलें हर्षदाकूच दितात ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब आनीस तयार आसा होय तयार आसा ओके टेक्स्ट करप वा चड उलोवप कितें उलोवप ओके तुजी फेवरेट हॉलिडे खंय खरेंच ओके तुका ह्या संवसारान सदांकाळ रावंक जाय एक ना एक दीस वयचें पडटलें तू भायर बरो वेळ सातलो जाल्यार तुका कितलो टेम्परेचर आसूंक जाय अशें तुका दिसता भायर हांव चड रावना काम जालें म्हणटच घरा येता. चार्ली हें नांव कोणें चेडवाक सूट जाता चार्ली टेलर हा तो जाणा ओके तुका चड भूक लागता जाल्यार तूं कितें खाता राग येता म्हाका आनी बुकेक कितेंय खाता ओके ऑलरायट ओके तुजो हुस्कार तूं कितलो वेळ पासून तुज्यान थांबोवन दवरूंक शकता दवरूंक जायत ना ओके तूं पिक्चराक एकटोच वेतलो पिक्चराक केन्ना वचना ओके जरी तर तुका शींग खाता जाल्यार तोंडेन कसलो आवाज तूं कोत्तलो शियांक हांव कोट घालता ओके कॅरोके कांतारां तुका कितली आवडटा लायक जाता कांतार लायक जाता ओके तुजी आवडीची कार वॉक्सवॅगन कोंकणी भाशेन तुज्या आवडीचें उतर खंयचें कोंकणीन उतर सगळीं आवडीचेंच उतरान ओके गोरमी वा थंडी थोडी बरी तुज्या कामार अशें सामकें वर्स्ट कितें जाल्लें आसा कांय ना 3 वस्तू ज्यो तुज्यो लोकांक अजून कांय खबर ना 3 वस्तू म्हणजे म्हाज्या लोकांक सांगपाचें कांयच ना ओके सगळे लोक जाणा सगळे लोक ओके ऑलरायट ओके तूं चड राग येयलो म्हणटच कितें करता चड राग येयलो म्हणटकच हांव चावता कोणाचे ऑलरायट कोण मेवता पळय तेचेर ओके झेवियर बाब तूं तयार आसा या ऑलरायट ओके भुतांची पिक्चरां पळोवंक तुका कितलीं आवडटा बरी दिसना म्हाका तूं मोटरसायकल चलयता बायक चलयता धाकटी म्हणजे मोटरसायकल म्हणजे गियरांची न्हू विदाउट गियर ओके ऑलरायट ओके च्या वो कॉफी आवय हें बरें क्वेश्चन दिसतालें सगळे तेच कोण विचारचे तूं एकूच सांगतले तो झेवियराक पयलीं च्या जाय म्हणटले ओके तुजो आवडीचो जोक कसलो आसा आवडीचो जोक म्हणल्यार एक आसपाचो कहो बरें फनी टायप कहो आसा हय ओके एक फनीएस्ट पेट नेम तुका कोणें दवरलेलें आसा वा तुवें आनी कोणाक दवरला म्हाका दवरलेले आहा काय म्हणटा तुवें हांवें कोणाक दवरलेले आहा तुवें दवरला आनी कोणें तुका दवरला आतां म्हाका कितल्या स्टेजीर कितले जाणां कितें कितें म्हणटात म्हणजे पॅट नेम घे ओके सो आना सावना मागीर ते म्हणटले ओवर सांगता आपणाक ओके तुजो लिपून आसलेलो टॅलंट खंयचो सद्याक म्हजो लिपोण आसलेलो टॅलंट आयज पासून ना म्हाका सगळ्या लोकांनी पळयला ओके तुजो आवडीचो तेंप खंयचो तेंप म्हणजे गोरमी थंडी गोरमीच म्हणूं येता म्हजें कित्याक हांवें लायफूच आख्खें गोरमेंट काडलां क्वीट ओके जरी तर तुका दुसऱ्या कंट्री रावत दिसलें जाल्यार तूं खंय रावतलो एक्चुअली फुंयसोरी वच तूं लास्ट गोंयांकूच जावं रायट एके वोडीन तुजी वडवीक सांग एका सेंटेन्सान
ओडवीक म्हजीच तर ओडवीक हांवें सांगली जाल्यार ताका व्हॅल्यू ना. ऑलरायट. जरी तर तुजे लागीं एक टायम मशीन असले जाल्यार फाटलें कसलें जिवीत तूं परत जियेतलो असलो? पळय आतां तर हांवें सांगलें फुडलें जिवीत हांव बरें जियेतलो आनी आतां जिवीत जियेता तें सारकें न्हू म्हणजे सगळें रॉंग जाता तें. आतां जियेता पळय तोच जियेतलो. ऑलरायट. ओके. किचन सामकें मेस तुवें केन्ना केला? एक्चुअली केन्ना करूंक नासलें पूण आतां मॅस जाता कित्याक जेन्ना म्हजी मिसीस ना तेन्ना सावन मॅस जाता. ऑलरायट. तूं रांदूंक नको. हांव रांदूंक नको. जरी तर कोंकणी भास सोडून आनी खंयची भास तुका शिकोंक दिसली जाल्यार तूं खंयची शिकतलो? कोंकणी शिकतलो. ओके. तूं मुडान सामको बरो केन्ना आसता? चडसो न्हू बरेंच तुका सांगतलो आयज पासून देवान म्हाका हॅप्पीच दवरला हांव सदांच मुडान आसता. ओके. अशें संवसारान कितें आसा जें तुका बिलकूल आवडना? फोट. ओके. तुका राग केन्ना येता? फोट. झेवियर गोम्स जेन्ना माचयेर येता तेन्ना लोकांक कशें गमता? लोक सांगता म्हाका तुजे बीट वाचता आसतना तो ट्यून वाचतना लोकांक गमता. ऑलरायट. आनी निमणो प्रश्न म्हजो, तुमी दोगूय एकामेकाक खूंय भेटले? आमी जायती वचून जालीं. आतां बरो उगडास केल्यो तें. हो एक पॉयंट आहा. जेन्ना हांव कुयट येयलो तें गोंय येयलो तेन्ना पयलोच एक म्युजिकल शो आसलो ओके. आनी हांव थिंगा ड्रम आसतालो आनी हे म्हाका पळयता थिंगा एक कोण गाय म्हणून हो नेवोच भुरगो सुकुद्या सांताक्रुजाचो तेन्ना ना उगडास ना म्हाका. पळय त्या सायडीक तेजो ते दर्या हें काटूस थिंगा दिसता म्हाका तो. हय पळय थिंगा म्युजिकल शो आसलो सो हांव थिंगा वाचतालो. सो तेन्ना म्हजी थिंगा तें भेट जाली. जायती वर्सां आदी. म्हण त्या आदी जालें दिसता म्हाका. कित्याक हांव म्हापसा कामाक सान घरा येतालो हो फेरीन आहा आनी तुका सांगलां त्या भाशेन बीट मारता आनी कितें करता. हो म्हणलें झेवियर गोम्स उडकितलो एका वचून. हो म्हाका वगो नासलो तेन्ना. हांवें म्हणलें झेवियर वगता रे ना म्हणलो ती हिंचो तेंची भाशा मातशें दुसरी जाता. हांवें म्हणलें अमको हांवें दाखोवंक ना तेका हांव कोण पळय तो. तूं खंय आसलो? हांव म्हणलें कामाक गेलोलो हांव घरा येतालो आनी तेन्ना फेरी ब्रीज नासलो. ब्रीज मोडलेलो कितें प्रॉब्लेम जालो आनी उपरांत हो मागीर आमकां तें वाजोवपाक सांपडलो तियात्राक. तेन्ना सावन आमी जाता. ऑलरायट. ओके. वेल डन. आतां निमणो रावंड उरला. रीड माय लिप्स. म्हाजे न्हू एकामेकाचें वोट वाचपाचें. तयार आहा? ऑलरायट. लेट्स स्टार्ट. मागीर सांगतले. बरें. ऑलरायट. रीड माय लिप्स विथ आमचो बाब आनी सेद लॉरेन्सो आनी झेवियर गोम्स. तयार आसा? तयार आसा. ओके. चीट कार्ड. 30 सेकंड्स आहा तुजे लागीं. 30 सेकंड्सा भितर तुवें ताका सांगपा जाय. पयलें वाच. वाचलें? ओके. एंड युअर टायम स्टार्ट्स नाव. सांग. तुवें कातारां कितलीं म्हणलें? सांग. म्हूण. तूं कातार कहो कंपोज करता? सांगून तेका व्हेरी डिफिकल्ट. राव. बाकऱ्यो भाजपाक पीठ कालोय. हें हांवें केन्ना करूंकूच ना. वन मोर चान्स. आनी एक चान्स. ओके. रेडी? या. ओके. रेडी? एंड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. एक्शन दी देवा. साऊंड इज मोर. साऊंड मोर. तेजी लिप्स वाज. गेस व्हेरी डिफिकल्ट. जायना आमकडे जावंक गेला. ऑलरायट. जायना? कितें बरयलां? कोदेलार बॉस. कोदेलार बॉस. ओय कोदेलार बॉस. ओके. 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 ऑलरायट. ओके. तूं हारलो. तूं ते सायडीक यो आतां. योर टायम स्टार्ट्स नाव. एक्शन कर. तूं काजारी? तूं काजारी? सांग. सांगत राव. तूं म्हणटा तें गमता. मागीर फुडें कितें? एक्शन कर. एक्शन कर.
तूं म्हणटा तें गमता ऑलराइट सांग घे तू राकेश दिसता तू राकेश दिसा कित्याक जाणा तू म्हणला हांवें देखून तुका ओडीन म्हणला मातशें आयकून ऑलराइट सेकंड वन ओके Okay. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चोर मार्कुस एक्शन कर किती एक्शन आलं हांवें तुका समज तोंड दिला तोंड केन्ना धुलेलें तोंडार क्रीम लायता ओके सांग तोंडाक पावडर घास लागी आलो तू तोंड म्हणटा तू ऑलराइट त्यामुळे कितले गेला तुका तिन्ही पाटी गेला ओके ऑलराइट इट्स टाइम टू से गुड बाय आदियोस आयची आमची कार्यावळ हांगाच सोंपोवची पडटली आनी ताच्या पयलीं तुमकां दोगांयकूय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां संदी दिली म्हूण तुमची एक मुलाखत घेवं ताका लागून दोगांयकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी आमी तुका म्हणटा आनी प्रुडंट मिडियाक काळजांसान आमी तुका दोगी जाण हय. देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाक आमचो टायम हिंगासर तुमी आमकां दिलो म्हूण आनी तुका ही एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां दोगांकूय तुमी दोगूय रीड माय लिप्स चड बरें केले म्हूण आनी रॅपीड फायर बरें केले म्हूण आनी सर आमी तुका Thank you. देव बरें करूं आनी जेवी बाब तुका थँक्यू पळत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला अरे बस येता अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली पेरे 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 करून हॉर्न मारतली कळ्ळें मरे हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल इतलेच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा आ करून कितें पळयता आतां उलय आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी